धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या उपरांत पावलो आथेनांतलो भायर सन कोरिंताक आयलो. थंय ताका पोंतांत जल्मल्लो आक्विला नांवाचो एक सुदेव मेळ्ळो. तो आपले पतीने प्रिसिल्ला संगी इटेली थावन आयलोलो तितलोच, कित्याक सोमेस्त सुदेवानी रोम शहर सोडून वचा जाय म्हणून क्लॉड चक्रवर्तीची हुकूम जाल्ली. पावलान तांकां भेट दिली. आपणा बरीच तांकां तंब करची व्याप्त आसली देखून पावल तांगेरच रावलो आनी तांचे सांगाता वावरूंक लागलो. हर एक साबता दिसा सिनेगोगांनी तर्क करीत जशे सुदेवांचे तशे ग्रेकांचे मन परतूंक तो प्रयत्न करतलो. सिलास आनी तिमोथी मासेदोनिया थावन थंय येवन पावतस पावल आपलो सगळो वेळ देवाचे उतर परगडचांत करसूंक आनी जेजूक क्रिस्त म्हणून सुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो. पूण ते ताका मुखार रावन ताची निंदा करूंक भायर सरलेल्या वेळार ताणें आपली आंगवस्तुरां फाफोडली आनी तांचे विरोध हे परी निशेध उसारलो. तुमचे रगत तुमच्याच माथ्यार. ह्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय. ह्या फुडां हांव हेर जातींच्या लोकां मदें वेतलो. अशें थंय थावन तो गेलो आनी देवाक आराधन करतेल्या तिसियो जुस्त नांवाच्या सुदेव न्हय आसलेल्या एकल्यागेर वचून रावलो. ताचें घर सिनेगोगाक लागींच आसलें. क्रिस्त नांवाचो सिनेगोगाचो अधिकारी आपल्या सगळ्या घराण्या समेत सतमानूंक पावलो. त्या शिवाय साबार कोरिंत घरांची पावलाची शिकवण आयकली. ताणें सतमानले आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत सर्या. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र भावळ्यान जोडून दिला ताका जैत. श्लोक. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण परगट केल्या. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली न्यायनीत उगडापी केल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यात ताच्या मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो उगडास केला. पृथ्वेच्या कोनशा कोनशांनी आमच्या देवाची सडवण देखली. श्लोक. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. पृथ्वेच्या सर्व देशांनो सर्वेस्पराक जयकार करा. संतोषान गितां गाया. उल्हासान स्तुती करा. श्लोक. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. सांजुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात. तवळ ताच्या शिसा मदले थोडे एकामेका म्हणूंक लागले, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात. आनी कित्याक हांव बापासशी वेता अशें म्हूण हो म्हणटा न्हय. थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें? तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना. आपणा लागीं विचारूंक तांकां मन आसा तें समजून जेजून म्हळें, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हूण हांवें म्हळें. ताचो अर्थ तुमी एकामेकाक विचारन आसात मू? सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमी सुस्कारन रडतल्यात, पूण संवसार तवळ कुशाल बरेत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. देवाचे उतर हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता.